नमस्कार येवकार गोवा टुडे दिप्ती नागवेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कोंकणी स्वतंत्र गिरेस्त भास कोणाच्या प्रमाणपत्राची गरज ना। कोंकणी मराठीची बोली भाषा म्हूण वाद करतल्यांक मालवणांत मुख्यमंत्र्यांची सणसणीत जाप। गुगलान कोंकणी अनुवादाचो आस्पाव जावपा फाटल्यान केपेच्या संजीत हेगडे देसायाचो मोठो हात। संजीत म्हणटा रोमन लिपींतल्या ट्रान्सलेशना खातीरूय यत्न। पावसान मायनिंग पिटांचे सुरक्षेचो मोठो प्रस्न। 9 वांगड्यांच्या समितींतले 7 जाण सरले फाटी। खण खाते आनी WRD समितीन खण कंपन्यांनी काडले पंप कनेक्शनां। म्हयन्या भितर राज्यांतले सगळे स्ट्रीट लायट वीज खात्या कडेन। मंत्री सुदिनाची घोषणा। साळांतल्या पावर प्लांटाचे उक्तावण। स्ट्रीट लायटी सांबाळून घेतला स्टाफ। 1983 सावन आज मेरेन कला अकादमीची दुरुस्ती केन्नाच योग्य पद्धतीन जाली ना। चार्ल्स कोरैया फाउंडेशनाचो दावो। कामांत खंय पारदर्शकता ना। इलेक्ट्रिक गाडयो वापरात वीज मंत्री सुदिनाचो उलो। गोंयभरच्यान वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया। गाडयो म्हारग, लायट बिलां वाडल्यार कितें? पावसांत लायट नासता करपाचें कितें? आनी कोठंबी केप्याचे सब हेल्थ सेंटराचेच हल्ला हेल्थ। वंटी सिलिंगाचे कोसळटाक कपचे। थळावे म्हणटात नवी हॉस्पिटलां बांदचीच, पोन्न्या कडेनूय लक्ष दिवचें। खबरो विस्तारान। कोंकणी मराठीची बोली न्ही, संविधानाच्या 8व्या वळेरेन सुवात मेळिल्ल्या कोंकणीक कोणाच्या प्रमाणपत्राची गरज ना म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची कोंकणी विरोधकांक सणसणीत जाप। मालवणान अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्री गेल्लो। कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, थळावो आमदार वैभव नायक आशिल्लो। सुवाळ्याक कोंकणी साहित्यिकांचो भोवमान जालो। कोंकणी मराठीची बोली भाषा म्हूण वाद करतल्यांक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची सणसणीत जाप। मालवणात सुरू आशिल्ल्या अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेक मुख्यमंत्री उलयलो। कारण ह्या अधिवेशनाक आमी वेगवेगळ्या कडल्यान आयल्या। कदाचित मालवणान उलयता त्या कोंकणीक आमी मराठीची बोली भाषा म्हणटा आसतले, बट गोंयांतली कोंकणी आसतली, केरळांतली कोंकणी आसतली, कर्नाटकांतली कोंकणी आसतली, ही कोंकणी ही निव्वळ स्वताची भास आसा, जेका आदी आमी म्हणटा की तेका ह्याच आमकां गोंयची ती राज्यभास आसा आनी ताकाच आमी भारतांतल्या संविधानान 8व्या वळेरीत ताका मानाचें स्थान मेळ्ळां हें आमी विसरपाक जायना। आमी हें मानाचें स्थान घेवन त्या खातीर आमकां कोणी दुसऱ्या तिसऱ्यान सांगपाची गरज ना कोंकणी भास खंय आसा काय म्हणून। वेगळी सर्टिफिकेट दिवपाची कोणी गरज ना। पयरूच केल्ल्या गुगलात आपल्या जेन्ना देवनागरी वळेरींतल्यान कोंकणी लँग्वेजीक जेन्ना मानाचें स्थान दिलें, हांव गुगलाचें अभिनंदन करतां आनी आमची मान म्हाका दिसता आनिकूय बी आमची छाती उबारून आयली। प्रधानमंत्री मोदी पासून संस्कृती टिकची म्हूण प्रादेशीक भाषा टिकोवपाचेर भर दिता म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। माननीय मोदीजी रिजनल लँग्वेजीचेर भर दिला। तुमी मुद्दामून पळयात, आमची जर संस्कृताय टिकपाक जाय आसत जाल्यार रिजनल लँग्वेजीस टिकप हे अत्यंत गरजेचे आसा। त्यो जर टिकली ना जाल्यार आमची संस्कृताय टिकची ना आनी ताकाच जोड दिवन हांव मुद्दामून सांगता, आमी कोंकणी ही आमच्या रिजनल लँग्वेजीन येता, मालवणी ही तुमच्या रिजनल लँग्वेजीन येता, ती टिकप गरजेची आसा, जाल्यार आमची संस्कृती टिकतली। म्हणून तर म्हणजे पयरूच आमी म्हणजे माननीय मोदीजीन उलयता आसतना इवन दो म्हणजे जजीसची भाषा ही सुद्धा रिजनल भाषा आसची। हांवें आमच्या हिंदी अधिवेशनांतल्यान म्हणजे गोंयांत ताची सुरवात केल्ली की आमच्या कोर्टांनी बी आमची रिजनल लँग्वेज सुरू जावची। माननीय मोदीजीन म्हणजे त्याच तत्वाचेर ज्या ज्या प्रदेशात जे जे कोर्ट चालू आसा ती रिजनल लँग्वेजींतल्यानूय बी ताका फुडें व्हरचें, तेजी भाशा सामान्य मनशाक ती कळची
हाज्या खातीर माननीय मोदीजीन ताजो उल्लेख केलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गुगलान कोंकणी अनुवादाचो आस्पाव जावपा फाटल्यान गुगल कॅलिफोर्नियांत काम करपी केपेच्या संजीत हेगडे देसायाचो मोठो हात आसा. संजीत इतलो नम्र की तो ह्या कामाचें श्रेय घेना. गुगलाच्या इंजिनियरींग टिमीक तो हें श्रेय दिता. तो खंय त्या टिमीचो एक भाग. भाशे खातीर वावुरप्यां खातीर ही एक बरी सुविधा. रोमन लिपींतल्यानूय अनुवादा खातीर यत्न करतलो अशेंय तो उलयलो. गुगल ट्रान्सलेशनात कोंकणीचो आस्पाव जाल्ल्यान गोंयभर खोशयेचे ल्हार. गोंयकारांक उमेदीचो खीण दिवपाक कोंकणी भाशेक गुगल ट्रान्सलेशनात सुवात दिवपाक केपेच्या संजीत हेगडे देसायाचो मोठो हात. गुगल कॅलिफोर्नियांत काम करपी संजीत म्हणटा भाशे खातीर वावुरप्यांक ही एक बरी सुविधा. तशेंच तरणाट्यांक उच्च शिक्षणा खातीर हाचो उपेग जातलो. This is a real benefit that is drawn from people who are in the field of linguistics, म्हणजे जे एक्सपर्ट्स असतात, डेटा सायन्सेस आणि मशीन लर्निंग आणि ह्या सगळ्या गजालीचो आस्पाव आणि जसो all these things have to come together to make such things happen. आणि this should be also encouraging to a lot of Goan people to pursue education in such deeper studies and apply this for our day-to-day experiences, which is what companies like Google are trying to do, which is to make our lives extremely helpful and using technology to make it more helpful. So I also feel that a lot of people and a lot of youngsters should take this opportunity to pursue higher studies, pursue multidisciplinary studies and apply technology to improve day-to-day lives of ordinary people. रोमन लिपीत भाषांतराचेर अजून कांय थारूंक ना. इंजिनियरींग टिमी कडेन उलोवन ताचेरूय उपाय काडटा. फुडें खूब जाणांनी म्हाका पावतकीर विचारलें की रोमन कोंकणीन रोमन लिपीन ही ट्रान्सलेशन येतलें काय ना. खरें म्हणजे अजून पर्यंत आमी ताजें डिस्कशन जावं ना. फुडें इंजिनियरींग टिमी कडेन उलोवन आय विल फॉलो अप एंड आय विल सर्टली पर्स्यू टू ऑल्सो हॅव इट ऑन the Roman lipi as well. All the credit honestly हाजे सगळे जे मॉल आसा ते क्रेडीट आसा ते गुगल इंजिनियरींग टिमीक दिवपाचें. खरें म्हणजे हांव फक्त म्हाका दिसता आय एम जस्ट द फेस टू दीस एंड आय जस्ट हॅपन टू बी द फेस टू दीस बिकॉज आय एम फ्रॉम गोवा आनी आय हॅपन टू वर्क ॲट गुगल. पूण खरें म्हणजे काम जे सगळें केलां तें गुगल इंजिनियरींग टिमीन केलां. तांणी खूब म्हणजे ऑलमोस्ट अ इयर लॉंग दे वर्कड ऑन दिस टू मेक दिस हॅपन. अँड अगेन लायक आय सेड इट्स व्हेरी व्हेरी एक्सायटींग आनी सगळ्या गोंयकारांक ही खरीच आनंदाची खबर. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. पावसान मायनिंग पिटांचे सुरक्षेचे प्रकरण सरकाराक पेलवतले काय ना हो मोठो प्रस्न. खण लिजा ताब्यात घेवची प्रक्रिया सुरू करून सरकारान खणींची सुरक्षा करूंक 9 वांगड्यांची खासा समिती नेमिल्ली. मात समितीचे वांगडी एक एक करून हात वयर काडपाक लागल्यात. मायनिंग आनी WRD दोनूच वांगडी उरल्यात. तांणी लीज वाठारांचे इन्स्पेक्शन सुरू केला. मजगती लीज होल्डरांनी आपापले वॉटर पंप आनी कनेक्शनां काडपाक सुरवात केल्या. सरकारान लीज धारकाकडच्यान खण लिजा ताब्यात घेवंक सुरवात करतना पावसांत उप्रासपी खण सुरक्षेच्या मुद्द्याचेर नियंत्रण दवरूंक 9 वांगड्यांची समिती नेमिल्ली. मात हे समितीन फक्त खण खाते आणि WRDचे अधिकारीच उरल्यात. हेरांनी खण सुरक्षेची जबाबदारी तांची न्ही म्हूण स्पश्ट केले. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण सद्याक खण खाते WRD वांगडा मेळून मायनिंग पिटांची इन्स्पेक्शनां करता. IBM, मायन सेफ्टी, राना खाते आणि जिल्लोधिकाऱ्यांनी कमिटींतल्यान पांय फाटी काडला म्हूण सुत्रांची माहिती. एके वटेन कमिटीची ही तरा जाल्यार दुसरे वटेन खण कंपन्यांनी मायनिंग पिटांतल्यान आपले पंप आनी कनेक्शनां काडपाक सुरवात केल्या. फुडल्या सप्तकात खण खाते इन्स्पेक्शन रिपोर्ट राज्य सरकाराक दितले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. म्हयन्या भितर राज्यांतले सगळे स्ट्रीट लायट वीज खात्या कडेन येतले. मागीर ती खंयच्याय खात्याची आसूं. सुदीन ढवळीकारान जाहीर केले. दिवचल साळांतल्या पावर प्लांटाच्या उक्तावणा वेळार सुदिनान स्ट्रीट लायटींच्या नियोजनाचेर भर दिलो. राज्यांतली 4 लाख स्ट्रीट लायटींचे खांबे मेंटेन करूंक खंय 351 स्टाफ घेतला. पंचायत वेंचणुके उपरांत आनीक 251 घेतले. तामनाराक लागून खंय गोंयाक 1200 मेगावॅट मायज वीज मेळटली. पंचायतीन जितले म्हणून स्ट्रीट लायट आसा मागीर ते IDCचे आसूं, GSIDCचे आसूं, त्यानंतर आमचे आसूं,
PWDचे आसूं IS हे येता त्या एका म्हयने भितर पावर डिपार्टमेंटाच्या अंडर येतले आनी पावर डिपार्टमेंटान अशें ठरयलां की प्रत्येक सब डिविजनाक जे डिविजन प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीत आसता त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी अंडर एक ज्युनियर इंजिनियर आनी ताचे बरोबर 4-5 लायनमॅन आनी लायन हेल्पर अशें ताचे फाटल्यान एका कॉन्स्टिट्युएन्सी फाटल्यान दिवपाचें. तो जो ज्युनियर इंजिनियर आसा तोचें काम फक्त स्ट्रीट लायटीचें आसतलें, ताका आनी दुसरें काम मेळचें ना. स्ट्रीट लायटी मेंटेन करूंक स्टाफ घेतला आनीक घेतले. यू वॉन्ट बिलीव आज आमचे कडेन जवळ जवळ स्ट्रीट लायट म्हणून जे खांबे आसा ते कितले आसा, 4 लाख खांबे आसा. इमेजीन करा, 4 lakhs पोल्स आसा आनी ह्या 4 lakhs पोल्स मेंटेन करपाक आमकां स्टाफूय जाय. तो स्टाफ जो पर्यंत आमकां मेळना जाल्यार आमी 4 lakh पोल्स मेंटेन करूंक शकना आनी त्या खातीर तो स्टाफूय घेवपाचो आमी ठरयला. आज आमी जवळ जवळ 351 लायनमॅन आनी मिटर रिडर त्या नंतर लायनमॅन हेल्पर अशें सगळे घेतल्या आनी 251 आमी येता त्या पंचायत निवडणुके नंतर परत केला. तमनार प्रकल्प चालीक लागल्या उपरांत गोंयाक लाभ. तन्मार प्रोजेक्ट जर गोंयांत आयला आसत जाल्यार सादारण 1200 मेगावॅट वीज एक्स्ट्रा वीज आमकां मेळटली अपार्ट फ्रॉम 600. उद्देजीक जायात, दूध एक्सपोर्ट करात, शेती करात म्हणून पंचायत मंत्र्याचो उलो. हांगा चडशे व्यवसाय कितें, फार्मिंग, शेती करता, दूध काडटा. आज मोपा येता, तुमचे जवळ आसा, कार्गो हब डेव्हलप जावपा आसा. हांगा कित्याक तुमी उद्योगपती जातले म्हूण तुमचे विचार हाडना. व्हॅल्यू एडिशन दुधाचे प्रॉडक्ट करून एक्सपोर्ट करपा जाता, कोणा कडेन टायप करपा जाता. तुमकां ताकद ना, दुसरे इंडस्ट्रीज आहा ते कडेन टायप करा. तुमचे बरे बरे शिकिल्ले लोक आसा जे शाळान सोडून दुसरे टावनांनी काम करतात, तांकां परत आपयात. तुमची नॉलेज आमच्या गांवकारांक दिया. हांगा आमी व्हडल्या प्रमाणात दुधाचे व्यवसाय करून व्हॅल्यू एडिशन करून एक्सपोर्ट करूया. मिल्क प्रॉडक्ट, फार्मिंग करा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. 1983 सावन आज मेरेन कला अकादमीची दुरुस्ती केन्नाच योग्य पद्दतीन जाली ना म्हूण चार्ल्स कुरैया फाउंडेशनान दावो केला. फाउंडेशन म्हणटा ऑडिटोरियम डिझायन आनी इंटिरियराचें काम चल्लां तातूंत पारदर्शकता ना. कला अकादमीचो खंयचोच भाग मोडचो न्ही, ताची फक्त दुरुस्ती करची म्हूण हायकोर्टान दिल्लो आदेश सरकारान मतीन धरचो म्हूण फाउंडेशनाची मागणी. It should be all right, but their consultants have to be sensitive enough to understand what really is of concerns. So if they would consult us exactly, the issue would be what are our concerns with the conservation, not the techniques or the how to get it done. You know, they have done a sufficient documentation, you know, of the collecting before they demolish it. So they have got a whole lot of records which they can rely upon. Further, we've got our own records which we have shared with them now and then, including the acoustic acoustic treatment that existed prior to 2004. And I feel that they have all the information they need. Yeah, if they are changing it, then they're changing it, which would be sad. And we want to bring it to the notice of the citizen, and that's what we've called this today's meeting as the citizens should decide. So what they were doing, and we've been told that no, they are sort of big changes, and that's what we tried to represent in those renderings. But we don't know, and so this is it. We just thought it's best to be transparent about what we know and to inform the public. So that's why we are doing this. Have you returned to current art and culture minister about the same issue? We've put in one letter, again the same letter when we submitted to the PWD asking for an inspection. We also asked him if he can also come and inspection. What was the reply from? We've not yet got a reply. we hope. इलेक्ट्रीक गाडयो वापरात म्हूण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराच्या उल्या उपरांत गोंयभरच्यान वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात. कोण म्हणटा इलेक्ट्रीक गाडयो म्हारग, गाडयो सवाय करात. इलेक्ट्रीक गाडयो घेतल्यो आनी लायटीची बिलां वाडल्यार कितें. थोड्यांच्या मतान इलेक्ट्रीक गाडयो शारांनीच वापरपाच्यो, पयस व्हरूंक मेळना. कोण म्हणटा पावसांत लायट वता, 3 दीस येना, तेन्ना कितें. खासा रिपोर्ट. जे पेट्रोल मेळत तशे रेट जाल्या. आज 110 रुपयाचेर पावला सबंद, खंय 100 रुपयाचेर आसा. डिझल तशेंच आसा. हे कंट्रोल करपा खातीर इलेक्ट्रिकल व्हेकल
आनी गॅसाचेर चलपी व्हेकल ही मुखार येवपाक जाय. गोंयांत म्हाका दिसना स्कूटर जे आसा द बेस्ट क्वालिटी स्कूटर विच इज लॉन्च इन गोवा एज ऑन टुडे इज 1,10,000. डेफिनेटली सिटीनूच घेतल्यार रजिस्ट्रेशन ना, थोड्या गाडयांत तांचें रजिस्ट्रेशनूय ना, इतलें इजी हें आसा. थोडे गाडयांत तें लायसन ना. इलेक्ट्रीक गाडयो वापरात म्हूण वीज मंत्र्याच्या उल्या उपरांत गोंयभरच्यान वेगवेगळ्या तरेच्यो प्रतिक्रिया येवंक लागल्यात. वास्कोचो एकलो म्हणटा गाडयो म्हारग, गरिबां कडेन इतले पयशे खंय, कोणी घेतल्योच आनी फाल्यां लायटीची बिलां वाडल्यार कितें. अभी इलेक्ट्रिक बाइक पहला तो महंगा किया ये लोग ही गवर्नमेंट का, जो अभी प्रेजेंटली गवर्नमेंट है बीजेपी का, उन लोग भी रेट उसका महंगा चलेगा है. पेट्रोल भी उन लोग ही महंगा किया. आज वो लोग बोलता है कि हम लोग बाइक लेने का बोलते, आज हम लोग बाइक लिया तो अभी हमारा सब पहले का इंटरेस्ट है, जो भी हम लोग अभी पैसा किया सब क्या वो क्या होएगा, और जो अभी बाइक लेने के लिए अभी पैसा कौन देगा. और ऊपर से हम लोग को बाइक लिए तो आज के दिन करंट वो देखा तो महंगा है, कल के दिन और करंट का रेट वो लोग महंगा किया, हम लोग फंस जाएगा इसके अंदर. गवर्नमेंट तो रेट कम कर रहा है, नहीं पेट्रोल भी बढ़ा रहा है, गाड़ी का रेट भी बढ़ा रहा है, हम लोग गरीब लोग खाली इसमें फंस रहा है. तो मैं ये गवर्नमेंट से विनता करता है कि अगर गाड़ी से निकलता है तो भी गाड़ी का रेट तो आधा करो, हाँ, जो हम लोग खुशी खुशी जाके गाड़ी ले सकता है. इलेक्ट्रीक बायक्सांची वळख सिटी रायडां खातीर मर्यादीत. कंपेअर टू पेट्रोल गाडी ही गाडी बरी येता, म्हटल्यार फक्त इतलेच तिचे ड्रॉबॅक्स की तुका ती जस्ट सिटी ड्रायव्ह गाडी, ती तू गोंया भायर खंय व्हरपाक शकना. आनी व्हरपाक जाय जाल्यार सुद्दां तुका सद्या गव्हर्मेंटान अजून सगळ्या कडेन जाग्यांचेर ते अजून हें घालूंक ना, तेंचे स्टेशन्स घालूंक ना, इलेक्ट्रीक चार्जींग घालूंक ना. सो ते एक्चुअली घातले जाल्यार ते खूब बरें जातले. चार्ज करपाक आमी व्हरता जाल्यार खंय चार्जिंग स्टेशनां ना, वता थंय चार्जर व्हरप, मेळटा थंय चार्जिंगेक लावप. आतां इलेक्ट्रीक बायक घेतलेल्याक म्हाका पेट्रोलाची गरजूच पडना. सो आनी तुका आतां गव्हर्मेंटाची सबसिडी बीन कितें मेळ्ळा हेजेर गाडयेचेर? गव्हर्मेंटाची सबसिडी अप्लाय केला हांवें, पूण सद्या तरी येवंक ना. इतली अशी आशा दवरता. समज म्हाका खंय पयस वचपाक जाय जाल्यार हांव केन्नाय चार्जर घेवन चल्लो, मागीर ते सोयऱ्यांगेर वयता, थंय मातशी चार्ज करपाची, मागीर दुसरे दिसा मागीर येवपाचो परत रावपाक बीन. 70 सारक्या वाठारांत पावसाच्या दिसांनी 3 दीस लायट नासता, तेन्ना कितें? आनी ही जी कार जी कितें आसा ती ग्रामीण भागांतल्या लोकांक खबर आसा न्हू, यूज करपाक खूपच कठीण आसा. कारण आमी पळयता की सद्याच्या हेतूंतल्यान की पावसाच्या सिजनांत जर पळयलें जाल्यार हे जे हे आसात लायटीचो खुबसो प्रॉब्लेम आसता, आनी एखादे वेळार 2-3 दीस अशे लायटी नासता. अशे खुबशे ग्रामीण भागांत 70च्या तरी भागांत आमी पळयल्लें आसा की अशें लायट ना अशें. सो अशा वेळेन खबर आसा 8 वरां ती कशी आमी चार्ज करून दवरप हो एक प्रश्न आसा. कारण हे सगळे एकामेकाचेर डिपेंड आसा. कारण इलेक्ट्रीक व्हेकल जर करता जाल्यार ताका तितलो सफिशियंट टायम दिवपाक जाय चार्ज करपाक, आनी अकॉर्डिंगली तशेंच आमची सिस्टमूय आसपाक जाय. सपोज वाटेक खंयसरी बंद पडली जाल्यार तशें आमकां इलेक्ट्रीक व्हेकल टायम टू टायम आमकां रिचार्ज करपाक. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारीक, कल्पेश गांवस, विक्रम नायक आनी विवेक प्रभू. घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. कोठंबी केप्याचे सब हेल्थ सेंटराची दशा सामकीच बाबत जाल्या. या हेल्थ सेंटराच्या वण्टीचे सिलिंगाचे कुडके कोसळपाक लागला. हेल्थ सेंटराच्या वाठारा कडेन लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान दारां जनेलां काबार जावंक लागल्यात. कांय रुमावेले नळे वाशे कोसळ्यात. सरकारान नवीन हॉस्पिटलां बांदचीच, मात गांवांनी आशिल्ल्या हेल्थ सेंटरांकडे लक्ष दिवचें म्हूण लोक मागतात. जाय कित्याक हें हेल्थ जें सेंटर आसा कोटुंबीचें सारकें सेंटराक आसा. कोटुंबी आसा, गोवळ आसा, मागीर पाड्डे आसा, आमगे बागा आसा, मागीर गुडी शेल्डें पासून येवपाक जाता. नाजाल्यार तेका लागून हांव कितें म्हणटा, गव्हर्मेंटान हेजेर नदर मारची आनी जें ही हेल्थ सर्विसीस जी आहा जें निग्लेक्ट केलें तेंचेर मातशें नदर मारून बरी सर्विसीस दिवच्यो. हे हेल्थ सेंटर पयलीं हांगा डेली आसतालें आनी आतां एक डॉक्टर येता तो आठवड्याक एक दीस ते ओपन आसता मंगळाराक. सो तेजे भितरले जर कंडिशन पळयलें जाल्यार अशें दिसता की वयर सगळें डॅमेज जाल्लें आसा. आनी की हो एक्चुली वेस्ट हें केल्लो आसा. फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता टाकी आनी हांगा मेंटेनन्स ना कांय ना. हें हेल्थ सेंटर अशें दिसना, पळोवपाक गेलें जाल्यार गार्बेज सेंटर दिसता. हेजे तुमी पळयला तुमी गांवचें मेंटेनन्स बी केन्ना केल्लें हेजें? मेंटेनन्स अजून जालें ना अशें दिसता म्हाका. आनी फाटल्यान जे 2-3 कितें तरी आसा ते कितें? तांकां डॉक्टरा बी एकोमोडेशन दवरलें अशें दिसता म्हाका, पूण ते रावना हांगा. आनी ती टाकी पळयता ती टाकी उदका खातीर बांदली. म्हळ्यार तेजो यूज जाल्लो? यूज जावूच ना, बांयचो यूज जाल्लो. वास्को पुलिसांच्या टिमीन 24 वरां भितर 11 म्हयन्याच्या चलयेची किडनॅपिंग केस सोडयली.
मुंबय वचून एका दादल्याक आनी एका बायलेक चलये सयत धरले. साईबाबाच्या देवळा भायर आवय बापूय आनी तांची चली न्हिदिल्ली. आरोपींनी चलयेक उखलून वाशी मुंबय गाठली. कागाळ जातकच वास्को पुलिसांनी सोमतीच पावलां उखलून आरोपींक उखल्ले. आयज आमी वास्को पुलीस स्टेशनाचे भायर उबे आसा आनी वास्को पुलिसान खंय तरी 24 तासां भितर एक व्हडलो केस किडनॅपिंगाचो म्हणजे 11 म्हयन्याचे भुरगे वास्कोन किडनॅप जाल्ले आनी ते केस तांच्यांनी सॉल्व केल्ली आसा. अशें आयकूंक येता की एक घोव बायलां आपल्या भुरग्याक घेवन धाकटे 11 म्हयन्याच्या भुरग्याक घेवन साईबाबा देवळा फुडल्यान न्हिदलेली. पूण सकाळीं जेन्ना ती उठली तेन्ना तांकां ते भुरगे दिश्टी पडूंक ना. भुरगे दिश्टी पडूंक ना म्हणटा तांच्यांनी इमिजिएटली वास्को पुलिसान तांच्यांनी वचून तक्रार नोंद केली. वास्को पुलीस इमिजिएटली स्वांग इन टू एक्शन आनी खंय तरी तांकां एक टीप ऑफ मेळ्ळी की हे जे भुरगे घेवन गेल्ले आसा ते मनीस खंय तरी एक दादलो आनी एक बायल खंय तरी मुंबय भायर सरल्या. वास्को पुलिसान इमिजिएटली आपलो फुडलो स्टेप घेतलो आनी तांच्यांनी ह्या मनशाक ट्रॅकिंग लायलें आनी खंय तरी महाराष्ट्राच्या पुलिसाची सहायता घेवन हे केस सॉल्व करून 24 तासां भितर तांकां मुंबय वचून धरलो. अशें आयकूंक येता की जे 2 लोक आशिल्ले दीपक यादव उर्फ लंगडा आनी प्रमिला उर्फ काणी ही खंय तरी माहीम पाविल्ली आनी मुंबय पुलिसाचे पायधनी पुलीस स्टेशनाचे मदत घेवन वास्को पुलिसान थंय वचून तांकां धरलो आनी वास्को पुलीस स्टेशनान तांकां आयज सकाळीं हाडलो. आनी ऑफेन्स वॉज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 363 रेड विथ 34 IPC आनी सेक्शन 8 ऑफ गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट. आयज खंय तरी तांकां वास्को पुलीस स्टेशनान अटक केल्ली आसा आनी जे भुरगे आसा 11 म्हयन्याचे ताका आपल्या आवय कडेन हँडओवर केल्लो आसा. फुडलो तपास चालू आसा. यशवंत मांद्रेकर ऑफ वास्को पुलीस स्टेशन PSI जो आसा इज कॅरिंग आउट फॉर द इन्व्हेस्टिगेशन अंडर द गायडन्स ऑफ PI आनंद शिरोडकर एंड SDPO गुरुदास कदम. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. 6 म्हयन्या भितर सहकाराकडे संबंधित सगळ्या संस्थांचे डिजिटलायझेशन करतले म्हूण सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान जाहीर केले. सहकार भारती गोवा प्रदेशाचे 7वें अधिवेशन फोंड्या राजीव कला मंदिरान दबाज्यान जाले. सहकार भारतीचे ध्येय उदरगतीच्या दिशेन वचपाचे आसा म्हूण सहकार भारतीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन ठाकूर उलयलो. अधिवेशनाच्या निमतान सहकार भारती कडेन संलग्नीत मंडळाचे वस्तू प्रदर्शन विक्री स्टॉल्सय आशिल्ले. सहकारिता के वृद्धि के लिए, सहकारिता में संस्कार लाने के लिए, सहकारिता के द्वारा देश में समृद्धि लाने के लिए कार्यरत है. यह झंडा इस बात का प्रतीक है कि हमारा सहकार भारती और सहकारिता का परचम हमेशा ऊंचा रहेगा, हमेशा लहराता रहेगा और यह अधिवेशन इस चीज़ को और ज़्यादा बुलंद करेगा. सहकार भारती का जो सपना है, सहकार भारती का जो ध्येय है, सहकारिता से समृद्धि, संस्कार युक्त सहकारिता, संपूर्ण देश में सब में भ्रातृत्व की भावना, सहकारिता की भावना, वो ये झंडा हमेशा ये हमें इस परचम को बुलंद करता रहेगा. सहकार कार्यकर्तो आणि सहकार क्षेत्र म्हणजे आमच्या डिपार्टमेंटाचे मनीस हातून भितर केन्नाच अशी दुफळी जावपाक जायना. कांय वेळार ते इम्प्लिमेंटेशन आणि इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्क्युलर्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आम्ही एक समजतात आणि सहकार क्षेत्रात सहकार म्हणजे डिपार्टमेंट कोऑपरेशन हे वेगळे चित्ता. हे अशें जावपाक जायना. हे सगळ्यांचे सहकार ही दोन्ही चाक आसा ती बरोबर गेले नंतर योग्य ते मार्गदर्शन आणि योग्य तो संदेश तळागाळाक पावतलो आणि सगळ्यांक दिसतलें की सहकार चळवळ ही आमचे पांय ओडपाक ना तर आमकां सगळ्यांक बरोबर मुखार व्हरपाक आसा. सहकार स्वाहा खातीर ना, सहकार स्वाकार करपा खातीर ना. हे आमचे सामके ठळकपण आमच्या मनात येवपाक जाय, सगळ्या लक्षांत आसपाक जाय. आनी म्हणूनच डिजिटायझेशन ऑफ ऑल द इन्स्टिट्यूट्स मुखाल्ल्या 6 म्हयन्या ते वर्स भितर डिजिटायझेशन ऑफ ऑल द इन्स्टिट्यूट्स. एक तिसरो दळ जो म्हणटा थर्ड आय जो म्हणटा पळय न्ही तो सगळे संस्थाचे दवरलो वतलो. कारण अशें जावपाक जायना ती 200 संस्था आसात आनी एक संस्थेक खंय तरी अशे प्रकारचे वायट कर्म घडले आनी ती संस्था लॉसान गेली. लोकांची इत्सा शक्तीच लोकांक एकठांय दवरूंक शकता म्हूण राज्यपाल पिल्ले उलयलो. खंयची भाशा, खंयचो प्रदेश, खंयचो समाज एकठांय सुखान रावतले म्हूण गॅरंटी दिवंक शकता काय म्हूण राज्यपालाचो प्रश्न. पणजे ESG कुमोन लिटरली फेस्टिवलाचे उक्तावण जाले. ते वेळार राज्यपाल युनिटीचेर उलयलो. The integrity and sovereignty of our country is concerned. How can we guarantee that? Can any language assure that there will be unity among the people of India? Can any religion, single religion alone, can guarantee that our people will be happy?
our unity will be guaranteed. And any particular area, I mean, any state or any area alone can do that. So according to me, the desire of the people, the unity should be guaranteed by the desire of the people of this country. What Vivek ji stated that is correct. Our history, our tradition and other things are the canvas in which we will draw our unity picture. Then I would like to say that the desire, how to promote it. My firm opinion is that art and literature, through that means, we can assure the unity and integrity of our country. KLF, which brings us all together, is also Sahitya. So in a broader sense, anything that brings us together is Sahitya, which is why traditionally there is no separate literature, separate word for literature in Sanskrit, traditionally. Because when all of these 14 forms of knowledge are brought together, that is Sahitya. IPHBचे कॉन्ट्रॅक्टर 1 म्हयनो जालो आझाद मैदानार बसल्यात. पावस लागीं पावलो, घर चलोवपाची ताक ना. सरकारान विचार करचो म्हूण तांची मागणी. 9 वर्सां काम करून नेमको कसलो गुन्यांव केलो म्हूण सरकारान कामावेल्यान काडले काय, तांचो प्रश्न. पिराय जाल्या घराची जबाबदारी आसा, भुरग्यांचो फुडार कितें हाची जाप BJP सरकारान दिवची, उपाय काडचो म्हूण 28 कामगार मागतात. बरेच असले तशें कामांक खंय तरी दवरूचें, इतकीच आमची रिक्वेस्ट आसा सराक, हेल्थ मिनिस्टराक आनी CMाक, की आमी तेंचे कडेन हात जोडून विनंती करता की आमकां तेंच्यांनी खंय तरी जे आमचे जे खंय तरी हें आसा भुरग्यांचें कितें तरी फ्युचराचें कितें तरी त्या भुरग्यांक जे आमचें कितें लागता हें खबर आसतली तांकां, पण तेजेर कितें तरी लक्ष दिवन आमचे जाणटी आवय बापूय पासून आहात तांकां खंय तरी वखदां पाणयाचें कितें तरी जावंक जाय. म्हयनो जालो आमकां आयज आमी कशे दीस काडटा तें आमकां खबर आसा. हेचेर लक्ष दिवन प्लीज आमचे सराक रिक्वेस्ट आसा की तांकां दोगांयचो की आमकां खंय तरी कामाक घेवचें. आज आमच्या कडेन पयशे आवय बापायक सांगपाक आमकां लज दिसता, राणाक येता खंय तरी कित्याक तुजे पयशे ना. आवय बापूय म्हणटा अरे टॅबलेटी सोंपले, टॅबलेटीक सुद्दां आमचेर आतां पयशे ना. हेच्या पयलीं सगळे पार्टी येवन गेले, आश्वासन दिलें, परत कोण ना. आतां एकच होप आहा की आतां BJP गव्हर्मेंट आमचो आसा, त्या गव्हर्मेंटा कडेन आमी रिक्वेस्ट करता सगळे 28 जाण सगळे आमी रिक्वेस्ट करता, आमची भुरगीं रिक्वेस्ट करता, आमी आमची फॅमिली हे जाणटे सुद्दां एक रिक्वेस्ट करता आनी तेंचो आशिर्वाद सुद्दां तांकां आसतलो बरो. सो आमी काय गुन्नो केलो, ह्या 28 लोकांनी काय गुन्नो केलो की आमकां काडले गव्हर्मेंटान, हे सुद्दां एक कोडे आहा. आमी काय गुन्नो असो काय करूंक ना न्हू बाबा, तुमी बाबा कोण कामाक वचांक ना अशें काय तरी आहा, तें ना. आमी त्या पगारान सुद्दां हॅप्पी आसले. 9 वर्सां आमकां जो पगार मेळ्ळा तेतून सुद्दां हॅप्पी आसले. आमची केन्नाच कंप्लेंट ना त्या पगारा बद्दल आनी हेचे, तेतून सुद्दां आमी हॅप्पी आसली, आमची फॅमिली हॅप्पी आसली. आमी हायफाय लोक न्हू, गरीब लोक. आज आमची परिस्थिती आहा, घरा कडेन एक आतां अशी आतां पावसाळो येयला, एक आतां तुमकां खबर आहा की एक कापेज सुद्दां हाडटले जाल्यार आमचे पयशे नासतले. आमी कितें करा. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.